गोवा सदन आसा तेजो स्टेटस कितें म्हणजे तुमी असेंब्लीन बीन तो पॉयंट काडिल्लो न्ही तुमकां कशें खरें म्हणजे गोवा भवन जे मुंबय जुहू आसा हें खूब गोंयच्या लोकांक स्पेशली जे पेशंट आशिल्ले आनी ताचे नातेवाईकांक जेन्ना टाटांत वता बॉम्बे हॉस्पिटलांत वता किंवा बाकीच्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वताले तेन्ना ते भरपूर उपयोग पडटाले आनी फक्त 1000 रुपया भितर ताचे थंय रावपाक जातालें पूण गेली 10 वर्सां हें गोवा भवन बंद आसा सरकारान हाजेर बेगिनात बेगीन ते सारकें करून कंप्लीट करपाची आवश्यकता जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तातूंत दादरा नगर हवेली दमण एंड दीव अशे काही आनी 2 प्रायवेट फ्लॅट आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन उलोवणी केली आनी त्या नंतर स्ट्रेंथनिंग कामा खातीर दादरा नगर हवेली आनी दमण एंड दीवचे पयशे भरून दिल्ले त्या नंतर ते स्ट्रेंथनिंग कामूय जालें पूण जे रूम्स आसा ताजे सगळे रिकन्स्ट्रक्ट करून ते रूम्स ताजे सगळे सारकें करपाक जाय आशिल्ले ते अजून पसून जाल्ले ना जवळ जवळ 1.5 कोटीचो एस्टिमेट पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान घेतिल्लो आसा हो म्हाका दिसता येता त्या म्हयन्याक भितर जर टेंडर केलें पॅन्डेमीक सिच्युएशनार अजून तांणीय जर तें दवरलां जाल्यार म्हाका दिसता की बेगिनात बेगीन हें काम कंप्लीट करून सरकारान लोकांचो दुवो घेवचो कारण गेली 3 एसेंब्लीक हांव हो प्रश्न विचारला की गोवा भवन जें आसा तें आजून पसून कित्याक ओपन जालें काय म्हणून कारण सर्वसामान्य मनीस जो मुंबय वखदां खातीर वता किंवा हॉस्पिटलांत वता किंवा टाटांत कॅन्सर पेशंट वता तांचे कडेन हे पयशे मोडपाक जमना आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी सरकारान बेगिनात बेगीन सरकाराक सद्या कळना कितें इम्पॉर्टंट आनी कितें इम्पॉर्टंट ना हें आनी त्या खातीर ही परिस्थिती सरकारान आपली करून घेतल्या म्हाका दिसता सरकारान बेगिनात बेगीन हेतूंत लक्ष घालचें